आमच्या बरोबर आसा आमचे सांतांद्रेचे आमदार गिरीश बोरकार। सगळ्यांक खबर आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीज केन्ना कॉम्प्रोमाइज करना, केन्ना ते फाटी सरना आणि हेकाच लागून काल आमचे पार्टी अध्यक्ष मनोज परब आणि शिवोलीम ब्लॉक मायकल लोबोक चॅलेंज केले की त्यांनी प्रूव्ह करचे, एक तरी केस दाखवची की आमच्या भुरग्यांनी दिल्लीकरा कडसून एक्सटॉर्शन केला, कंप्लेंट घालून पैसे घेतला। आम्ही पार्टी अशें जर आसा तर आम्ही पार्टी बंद करता म्हणून ती चॅलेंज केली। सो आम्ही रावताले मायकल लोबोक की तो जसो त्याने एग्रेसिव्ह पयली फर्स्ट रिप्लाय केल्लो त्याच नेटान तो आमची चॅलेंज एक्सेप्ट करतलो आणि तेजे एलिगेशन्स आहा ते प्रूव्ह करतलो। मग काल सांची त्यांनी जी बायट दिली, प्रेस कॉन्फरन्स त्यांनी घेतली, आणि ताका रिप्लाय करपाक की काल त्यांनी थोडे विधानां केला, थोडे त्यांनी स्टेटमेंट्स केला, तेगे रिप्लाय दिवपाक आणि आमच्या भुरग्यांक डिफेंड करपाक आमचे कर्तव्य एज अ पार्टी ऑफिस बेरर आणि आमचो एमएलए आसा आमच्या वांगडा, आमच्या भुरग्यांक आणि आमच्या प्रेसिडेंटाक आणि आमच्या पार्टीक डिफेंड करपाक आयज आमी हांगा आसा। मायकल लोबोन तुका दिवपाची ती गरज ना आणि आम्ही काल क्लॅरिफाय केला आमचो डेटा तुका दिवपाचो ना, तो ऑलरेडी असेंब्लीच्या प्लॅटफॉर्मार आसा आणि पोर्टलारूय आसा तो, सो तुवें तो काडचो आणि तेगेर कितें इलिगॅलिटीज जाला, इलिगल एक्शन्स कितें घेवपाक जाय ते एक्शन केन्ना घेवचे। दुसऱ्या ते आमचे कंप्लेंट आमकां दिया, मायकल लोबो म्हणपाक लागला आपल्याक दिया आणि ह्यो कंप्लेंट आमी वांगडा व्हरया, वांगडा लॉजिकल कन्क्लुजनाचेर व्हरया, वांगडा काम करया। तो म्हणटा भुरग्यांनी आमकां कॉल करचे, तो सपोर्ट दिवपाक रेडी आसा, तो असिस्ट करपाक रेडी आसा, तो म्हणटा आमी तेका मेवपाक जाय, फायल लिस्ट कितें आसा ती दिवपाक जाय। तेज्या पयलीं मायकल लोबोक आमी सांगूंक सोदता, आतां तूं म्हणटालो की आमचे भुरगे एक्सटॉर्शन करता, पैसे घेता, आमच्या प्रेसिडेंटाक रिस्पेक्ट ना, आमच्या भुरग्यांचे एफआयआर घेतले आणि आयज तू म्हणटा वांगडा काम करया आणि कन्क्लुजनाचेर व्हरया, सपोर्ट करपाक तू रेडी आसा। हे कितें रे मायकल, हे कसल्यांनी? मातशी ती रातची कांयंगां खाता पळय तूं ती मातशी कमी कर, ती कांयंगाचें हँगओवर आहा तुका आणि ती कांयंगाच्या भाशेन तूं जाम पडलो काल, व्हडलें सांगतालो मरे तूं एफआयआर घालतलो आमी रिस्पेक्ट। प्रत्येक शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी विलेजीन ग्रामसभेन रेजोल्यूशन घेतलेला की मेगा प्रोजेक्ट्स नाका म्हणून, जाल्यार ह्यो तुज्यो पंचायती कशे तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता हो पयलो प्रश्न आमचो। ग्रामसभा अंडर सेक्शन 6 पावर आसा, उदकाची स्कॅर्सिटी जावं इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सिव्हिल इन्फ्रास्ट्रक्चर हे सगळें डिस्कस करपाक ग्रामसभेक पावर आसा, ग्रामसभेचे रेजोल्यूशन्स आहा। तर पूण तुम्ही सपोर्ट करता तांकां, जाल्यार ह्या पंचायतींनी हेरिटेज पॉलिसी तुम्ही अडॉप्ट अजून कित्याक करूंक ना? तिसरो क्वेश्चन, जसो आमचो आमदार झगडटा, टीसीपीच्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करता, टीसीपीचे वायलेशन्स आहा ते तांकां नजरेक हाडटा, तांच्या ऑफिसान बसता, तसो तो टीसीपी प्रोटेस्ट कित्याक करिना? कित्याक मेजर वायलेशन जे आसा ते अप्रूव्ड प्लॅन व टीसीपी करता, टेक्निकल क्लियरन्स टीसीपी दिता, कितें वायलेशन्स आसा तूं इतले 386 प्रोजेक्ट तुझे कॉन्स्टिट्युएन्सी तुझे शिवोलीम आणि कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी दोन्ही मेळून इतले प्रोजेक्ट्स येता, तेजे तूं एकूय असेंब्लीन आवाज कित्याक काडूंक ना? हो आमचो चौथो प्रश्न। आणि समरी करपाक पांचवो प्रश्न तुका आमी चॅलेंज करता की जे सगळ्यो पंचायतींनी आमच्यो कंप्लेंट्स आसा त्यो पंचायतींतून कंप्लेंट्स घेवच्यो आणि मागीरच फुडली बायट दिवची। मागीर आयज मुद्दामून आमी एमएलए आमच्या सायडीक बसयला आनी तो फुडें सांगतलो की गांवांत जेन्ना इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाता कशे दिल्लीकार आमचे कशे हॉटेल लॉबीज येवन बीच डिस्ट्रॉय करता, तेजें उदाहरण सांगपाक तो एमएलए आमच्या वांगडा आसा। मात जेन्ना आमदार बीच आमचे जे गांव आसा, आमचे जे एनवायरमेंट आहा ते डिस्ट्रॉय करपाक फुडें सरलेले आसा, म्हणून ताका आमी नरकासूर म्हणटा। आनी हो आमचो आमदार हो एक सेवियर जो गांव आपले वाचोवपाक, गांवा खातीर उदक जाय म्हणून झगडपाक, मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून आमचे बीच, आमचे एनवायरमेंट, आमचे दोंगर प्रोपोगंडा करता।
अरे जर गांव वाचोवपाक दिल्लीकारांक भायर मारपाक हे मायग्रंट्साच्या अगेन्स्ट आमी आवाज उखलता तेका तूं स्टंट म्हणटा प्रोपगंडा म्हणटा जाल्यार तूं म्हण आमी हे काम अशेंच चालू दवरतले आनी तूं फुडें म्हणटा की आमची नजर आमचो दोळो शिवोली आनी कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर आसा कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां जाय म्हणटा आनी तुजी प्रायवेट प्रॉपर्टी जाय म्हणपाक ही गोंयची एक कॉन्स्टिट्युएन्सी दोन कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी पॉलिटिकल पार्टी आमी खंयसरूय जोडूंक शकता खंयसरूय आमी आमचें काम करूंक शकता आनी शिवोली आनी कळंगूट आमचें काम जोरान चल्लेलें आसा आमी शिवोली आनी कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी मायकल आनी दिलायला मुक्त करतले आमी शिवोली आनी कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी दिल्लीकार मुक्त करतले आमी शिवोली आनी कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी पत्रकार मुक्त करतले आनी मेगा प्रोजेक्टा कडसून हे दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी मुक्त करतले आनी खरो उजो कितें तो हे दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी दिलायला लोबोक मायकल लोबोक आनी तेजे चेड्याक दाखयतले आनी स्पेशली तो आनी एक म्हणपाक लागला की हे पर्सनल मॅटर तुमी इन्वॉल्व जाता आनी जेन्ना एक क्वेश्चन केलो काल मिडियान की पर्सनल मॅटर तुमी इन्वॉल्व जाता आनी पर्सनल मॅटरान इन्वॉल्व जाता सो तेका एक क्वेश्चन केलें की डॅनियल लोबो जे पंचायतीन अंजुना पंचायतीन स्टॉप नोटीस काडला तेन्ना एक शॉकिंग उत्तर तेणी दिलें एका दुसऱ्या पंचायतीच्या सरपंचाचेर स्टॉप नोटीस काडलेली आसा आनी ती स्टॉप नोटीस म्हणल्यार सेक्शन 64(1)(j सेक्शन 64(1)(j म्हणल्यार कितें पावर ऑफ सरपंच टू स्टॉप इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन आनी ही जी नोटीस आसा ती ऑलरेडी डॅनियल लोबोक पावल्ली आसा म्हणजे हे कन्स्ट्रक्शन इल्लीगल आहा ते प्रूव्ह जाल्लें आसा म्हणून आमी म्हणटा काल आमच्या प्रेसिडेंटांनी म्हटलेलो आसा की जसो मायकल लोबो हो महानरकासूर व डॅनियल लोबो जो आसा हो मिनी नरकासूर आनी हे मिनी नरकासुराक वाडोवपाक आतां दिवपाचें ना गरज ना हेका आतां हेचो अहंकार वाडटा हेची फोटिंगपणा वाडटा हेची इल्लिगॅलिटीज वाडटा ते आमी आतां स्टॉप करपाक जाय म्हणून हे नरकासूर आनी मिनी नरकासूर आनी जी दिलायला लोबो आसा तिंचे कडसून पयस रावपाक जाय लोकांकूय सांगता शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी की आरजी आतां थंय आपलें काम नेटान चालू केल्लें आसा आनी अशेंच दिल्लीकार मुक्त तुमकां आमी आनी जे इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन चलता तेजेर आमी आवाज उठोवत रावतले हांव स्पेशली मागता विरेश बोरकारा कडेन तेणी आपले हेचेर मत सांगचें कशें आमदाराचो रोल आसता डिपार्टमेंटान तेका वचपाक मेळटा पावर आसता असेंब्लीन तेका आवाज काडूंक मेळटा तेणी सांगचें तो कसो आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे दिल्लीकार नाजाल्यार जे हॉटेल लॉबी आसता ते प्रोजेक्ट्स आडयता सगळ्या प्रेस भावांक येवकार आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मूळ कारण तो म्हणजे मायकल लोबो जे मायकल लोबोन रिसंटली तुमी पळयला आसतले जो मायकल लोबो जो तेजो जो चलो आसा डॅनियल लोबो जी रिटेनिंग वॉलाचें जे काम सुरवात केली आनी तेजे नंतर गांवचे लोक अंजुणचे लोक एकटे जाले तेंच्यांनी वचून तेजो विरोध केलो तेंच्यांनी थंय पंचायतीक कंप्लेन केली आनी पंचायतीन तेका स्टॉप ऑर्डर काडली आनी ते जाल्या नंतर मायकल लोबोचे अशें सावले म्हणल्यार ते तकलेर मारले म्हाका तर दिसता कारण तो एक स्टेटमेंट केलो तेणें आनी एक जो स्टेटमेंट तेणें खरें म्हणल्यार करपाक जायना तो पण तेणें तो केलो तो म्हणजे आरजी एक्सटर्शन घेता आरजीचे भुरगे आसा ते एक्सटर्शन करता आनी काल आमचो पार्टी प्रेसिडेंट मनोज परबान ते क्लॅरिफिकेशन दिवपाक ते दिल्लें आसा तेका चॅलेंजूय केल्ली आसा की बाबा तू जे सांगता जाल्यार ते तुवें प्रूव करून दाखोवचें आनी तूं समज प्रूव करता जाल्यार आमी आरजी पक्ष पासून बंद करपाक तयार आसा रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष जो सामान्य गोंयकारांचो पक्ष आसा सामान्य गोंयकार म्हटल्यार कोण जे कोण सादे ज्यांच्यांनी मातये खातीर आयज भायर सरल्या गोंयची माती माय भूंय वाचोवपाक लागून भायर सरल्या आमी केन्नाच पयशां लागून भायर सरना आमी अशी परिस्थिती आमचे कडेन एक एकदां येता की बाबा आमचे कडेन ऑफिसाचे रेंट पसून टायमार दिवपाक जायना आमचे कडेन सादे आमच्या भुरग्यांक पेट्रोल अलावन्स पसून दिवपाक जायना आमकां कांय तेंकां इल्ले खावपाक पसून दिवपाक जायना स्वता आमचे भुरगे जे आसा आमचे तरणाटे आसा आमचे रेव्होल्युशनरी जे आसा हे स्वता जावन भायर सरता फक्त गांवच्या मोगाक लागून फक्त गोंयच्या मोगाक लागून आनी हे जे तेणेन जो तोमडो मारलो म्हणल्यार तेणेन उलोवन दाखयलें की एक्सटर्शन हांगा खबर आसा की कशें एक्सटर्शन चालू आसा ह्या
कालांगूट मतदारसंघात जावं शिवोले मतदारसंघात कशी एक्सप्रेशनां कोण घेता पळय हे सगळ्यांक खबर आसा. गोंयकारांक प्रत्येक गोंयकारांक जावं कालांगूट मतदारसंघाच्या लोकांक जावं शिवोली मतदारसंघाच्या लोकांक हे सगळ्यांक खबर आसा की कितें सद्याक तरी चल्लां तें. आपली कशी पोळी भाजपाची आनी आपूण कसो सारको आसा तें दाखोवपाचें हें तुमचे कडल्यान शिकपाची गरज आसा. कारण कितें आसा की रिटेनिंग वॉल म्हणटा तूं आपणाची प्रॉपर्टी जी आसा ती प्रोटेक्ट करपाक बांदता. हेच्या पयलू आनी एक जी प्रॉपर्टी आसली ती डब्ल्यू हॉटेलाच्या सायडीक थंय प्रॉपर्टीचो एक इश्यू जाल्लो. थंय लागींच ती आसा सामकी लागीं आनी ही आतां थंय आनी एक प्रॉपर्टी. आतां हे प्रॉपर्टी पासून सेम तूं कंस्ट्रक्शन करता म्हणटा रिटेनिंग वॉल बांदता म्हणटा 14 माड. आतां ही व्हडली गजाल आसा. 14 माड राखपाक लागून आपणाक 97 लाख डेपोजीट केलें म्हणटा कोणाक WRD. आता WRD म्हणटा WRD एक्झिक्युटिव्ह बॉडी कोण आसा WRD. आता हो एक म्हाका तरी दिसोंक लागला की 14 माड असो भाटकारान 14 माड रोयल्ले ते भाटकाराचे 14 माड ना जाले तेका लागून ती रिटेनिंग वॉल मारल्या. आता 14 माडाचो हिशोब घेतलो रिटेनिंग वॉल मारपाचो कारण तो म्हणटा 14 माड. 14 माडाचो हिशोब घेतलो जाल्यार 6.92 लाख पर माड लागता. आता हेका म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान स्टेट अवॉर्ड फार्मर अवॉर्ड दिवचो पडलो. कित्याक स्टेट फार्मर अवॉर्ड दिवचो पडलो कित्याक एक माडाक तो 6,92,000 मोडटा आनी तो म्हणटा आपूण 14 माडाक लागून ही रिटेनिंग वॉल बांदता. आनी दुसरे सायडीन ह्या 14 माडाक लागून तो कन्वर्जनाकूय घालता. अरे हे कशें शक्य आसा. जेन्ना तूं माड रोवपाक सोदता 14 माड आपणाचे परत आपूण रोयता म्हणटा जाल्यार तुका परत कन्वर्जन घालपाचें कारण कितें. तुवें WRD आपणाचें दिलें फायल दिली हें दिली तें दिली सगळें जालें म्हणटा तूं बरें आसा बरी गोश्ट आसा तूं म्हणटा. पण 14 माडाक लागून तूं हे इतलें केलें तुवें काम ना कन्वर्जनाक कित्याक घातलें. सो हितून प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक जाय आनी प्रत्येक गोंयकाराकूय कळटा हो आयज कितें उलयता तो. कित्याक तो व्हडली व्हडली शाणपणां पयले दिसता आनी बरी शाणपणां उलयली. काल राती तेजी जिल्ली जे सगळे घेतले टॉनिक घाल्ले पळय ते सगळे टॉनिक काल सारके जिल्ले. दुसरे तो म्हणटा थंय वॉटरमिलन लाय म्हणटा कोण म्हणटा आपणा वॉटरमिलन लाय वॉटरमिलन हे. अरे तूं एक फार्मर तुवें कांगा म्हणून तुवें हातीन काडून व्हिडिओज भरपूर येता तुजे. जर तेन्ना व्हिडिओ येता पळय तुवें मातशें रिसर्च करपाची गरज आसा. तूं म्हणटा आपूण शिकता. अरे शिकता तेन्ना मातशें रिसर्च युट्यूब मार युट्यूब ओपन कर आनी तेजेर रिसर्च कर कांगा आनी तुजे कडेन जायना न्हू जाल्यार आमी तुका कांगा त्या जाग्यार तुज्या जाग्यार आमी कांगा लावन दाखयता. ही तुका चॅलेंज. तूं आमकां त्या जागो दी तुझे सगळे प्रोवायड कर आमी त्याच जाग्यार तुका कांगा ग्रो करून दाखयता. आमी केल्ली आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा रेव्होल्युशनरी जी आसा पळय हेच्या पयलीं खूब कितें केल्लें आसा. तूं रेडी राव. तूं फक्त आमकां तो जागो दी. तूं सांग आमकां आपूण हे कांगा रोवन दाखय आमी रोवन दाखयता तुका आनी तुका ते कांगाचो बेनिफिटूय घेता बेनिफिटूय तुका दिता. तुका कन्वर्जन करपाची गरज ना. पण आयज अशें आसा की बाबा तुका ती कांगा रोवपाक नाका तुका थंय माडाचेच फक्त एक्सक्यूज दिला. तुका ते कन्वर्ट करून तुका कितें तरी हाडपाक जाय. हें तूं उलयता डायरेक्ट तें कित्याक उलयना. माड रोयता आनी खंय आनी कितें रोयता आनी खंय कांगा रोयता. असले जी फकाणां आसा पळय ही बंद करपाची मायकल लोबो. कित्याक हें सगळ्यांक खबर आसा. हांसोवन तूं उलयलो म्हणून अशें हांसलें म्हणटकूच तुजें जें फोटिंगपण आसा पळय ती लिपपाचें ना. सो हें तुवें बंद करचें. दुसरें आतां आमी पळयता की अनेक तेणें विधान केलें काल की शिवोली मतदारसंघ आनी कालांगूट मतदारसंघाचे दोळे आसा आनी ह्या मतदारसंघ आमकां जाय म्हटल्यार आर्जीक जाय. हे मतदारसंघ लोकांचे हेजो तूं राजा न्हू. ह्या मतदारसंघान आमी काम करता. हेच्या पयलींय आमी काम करताले आतांय काम करता हेच्या फुडेंय काम करतले. आनी आमी काम कित्याक करता कित्याक आयज शिवोले मतदारसंघ जावं कालांगूट मतदारसंघाचे लोक जे आसा हे आमकां प्रत्येक वेळा सांगता की आमचो मतदारसंघ हो मायकल लोबो आनी डिलेला लोबो ही सोंपोवपाक उठल्या. आयज प्रत्येक कडेन तुम्ही पळयता व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन येत आसा. तुम्ही पळयता शिवोलेन गेले जाल्यार रस्त्याच्या सायडीक भाटां आसली थंय पत्रे लागल्या. पत्र्यांचे पत्रे आमी ऑलरेडी पत्रे कॅम्पेन जी आसा ती चालू केल्या. आतां तूं जें सांगता की तुमी या दिल्लीकारांक तुमी हें करिना गोंयकारांक हें करता गोंयकारांचेर उलयता आमी गोंयकारांनी इन्वेस्ट केला आनी गोंयकार आपूण गोंयकारांनी आपूण हें करता. अरे तुका इतलें आसलें तूं म्हणटालो की दिल्लीकारांचें आसा. काल मंजुजान सांगलें तुका
386 जो हे आसा तेजेर ऑलरेडी कंप्लेन्स आसा, ऑलरेडी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून तेजे अजून पर्यंत काय ना. तूं वयल्यान उलट आमकां सांगता की तुमी येया, आमी वांगडा या. अरे बाबा, सरकार कोणाचो? अशें दिसून येयला की सरकार आमी घडयला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो सरकार आसा, तूं उलयता त्या भशेन. सरकार तुजो, तूं उडकी मारून ते सायडीन गेला, काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेलो डेव्हलपमेंट करपाक. हेंच तें डेव्हलपमेंट दिल्लीकारांक प्रॉपर्टी घेवन दिवन तांकां सेटींग करून तेंचे कितें करपाक तें करपाचो हो डेव्हलपमेंट. कसली असो उलयता की एक जोकर टायप जाल्लो आसा की कितें उलयता तेकाच खबर ना. सरकार तुजो विश्वजीत राणे जो आसा तो टीसीपी मिनिस्टर तुजो, मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत तूंच एमएलए, तुजी बायल एमएलए, पंचायती तुज्या अंडर आसा, सगळे तुज्या अंडर आसा, तरी पूण तूं म्हणटा की तुमी या. अरे एप्लिकेशन आसा, कंप्लेन्स केल्ल्यो आसा, हेजेर एक्शन कोणान घेवपाची? तुवें घेवपाची. ही आमी सानंद्रे मतदारसंघात आता हे सगळे कंप्लेनी घातल्या, स्टॉप ऑर्डर काढल्या. कशें समज काडला पासून जाल्यार आमी हांगा टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायर बसले, 4 दीस लागले, 4 दीस भायर बसले आनी ती ऑर्डर घेतली. अरे तुका एक लस तर दिसपाक जाय की बाबा तुमचो मुखेलमंत्री आसा, तुमचो जो टीसीपी मिनिस्टर तुमचोच आसा, सो तेजे कडल्यान फोन मार मरे. फोन घेयना. लास्ट टायम कुफुसांव जालें तें अजून सॉर्ट जावना. मातसो मार ताका फोन आनी सांग बाबा एक्शन घे म्हणून. आनी तूं म्हणटा आमचे जे हे आसा तेंच्यांनी येवचें थंय. आमी कित्याक येतले? आमी कंप्लेनी घालपाच्यो आसता, आमी घातलेल्यो आसा. तुका जायना तूं आरटीआय मार, तुजें लेटर घाल आनी तूं त्यो कंप्लेनी सगळ्यो घे आनी तूं एक्शन घे. तूं ही फकाणां जी केल्या पळय, खंय कितें चल्लां ह्या सगळ्यांक सामकें खबर आसा. आनी जेन्ना तूं म्हणटा की गोंयकारांक लागून, आपूण गोंयकार, दिल्लीकारांक लागून, गोंयकारांक लागून, आतां तूं गोंयकारांक लागून म्हणटा, आमचे पक्षाचें धोरण गोंयकार म्हणटा, आमचे पक्षाचें धोरण गोंयकार, आमचे पक्षाचें धोरण गोंयची मायबोली राखपाची, आमचें अस्तित्व राखपाचें. आनी जें धोरण आमी आसा तेंच धोरण घेवन फुडें वयता. मात तूं वचना. कित्याक वचना? जेन्ना विधानसभेन आमी द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बील घातलें, कायदो घातलो, ह्या बिलान आमी मागलेलें की गोंयची जमनी आसा ते प्रोटेक्ट जावपाक जाय. त्या टायमार तूं आनी तुजी बायल शिवोले आनी कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार, तुमी त्या टायमार कोण बंद करून कित्याक वयर रावले? तेन्ना तुमी कित्याक उलोवना? तेन्ना तुमी उत्तर काडपाक जाय की बाबा आमी लँड प्रोटेक्शनाक आमी सपोर्ट करता. असो जाल्यार तुमी आमदार, तुमकांय दिसता न्हू दिल्लीकार येता, दिल्लीकार हें करता, दिल्लीकार तें करता. ही फोटिंगपणां आनी नाटकां करून आमकां दाखोव नाका. तुका सपोर्ट करपाचो त्याच टायमार तुवें करूं ना. कारण कितें आसा? तूं थंय तेंच्या वांगडा बसता, तुजी कितें सेटिंग आसा ती सेटिंगां करता आनी तांकां बिनधास्त हें करता. कोणाचें कितें कनेक्शनां कट करपाचें करता, कोणाचें कनेक्शन जॉयंट मारपाचें मारता. तें सगळ्यांक खबर आसा कोण खंय कितें करता तें आमी सांगपाची गरज ना. पूण ही फोटिंगपणां तूं मिडिया माध्यमांतून आमकां सांगूंक सोदता आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ओगी रावतले म्हणून समजला. आमी ओगी रावपाचें ना. अजिबात ओगी रावपाचें ना. तुका आनी एक चान्स असो जेन्ना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील, तूं म्हणटा गोंयकार म्हणटा मरे, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील जेन्ना आमी घातलेले तेन्ना त्या टायमार तूं एक उतरान वचून उलोवना. आनी रेजोल्युशन जेन्ना घातलें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन तेन्ना तूं उठोन उडयो मारता मरे. तूं कितें सांगता रे? आसा सरकाराक कॅपेसिटी ना तुमच्या पासून. ही रियलिटी तुमच्या सरकाराची आसा. आनी तशेंच म्हाका तरी दिसता की तूं मायकल लोबोचो पासून तो ड्राफ्टमॅन जावं तो टीसीपी डायरेक्टर हो जो चीफ टाउन प्लॅनर आसा पळय ते पासून कोण घेयनासतले. आनी हेकाच लागून हेच डेव्हलपमेंटाक लागून तूं गेल्लो थंय बीजेपीन. सो हितून इतलें क्लियर जाल्लें आसा की बाबा हो मायकल लोबो हो भोपके लोबो जाला. भोपके मारपाक हो टॉप नंबर हें केल्लें आसा. आतां तो गोंयकार आनी तुमकां सांगता गोंयकार करता. गोंयकाराक लागून तूं समज आसलो न्हू नाल्यार ते शिवोले मतदारसंघान अंजुणा जी जागा टुरिझमा कडेन आसली ती प्रायम लोकेशन ती कोणाक दिली? ती ताज हॉटेलान दिली. तुका गोंयकाराक सपोर्ट करपाचो आसलो नाल्यार तो फ्री मार्केट जो आसा जावं कितें एक लोकल मार्केट आसा हें तुमी त्या जाग्यार प्रपोज करपाक जाता. तो जागो जो आसा तो लोकल पंचायती अंडर दवरून तुवें ते प्रपोज करून सगळ्यांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं जातालो. कितलेशे टुरिस्ट येता थंय. हें तुज्यान कित्याक जावना? तूं आमकां सांगता तुमी या रे म्हणून. अरे कसलो आमदार? तूं एक्सपिरियन्स मरे. तूं आयज कालचो आमदार. तूं एक्सपिरियन्स इतलो एक्सपिरियन्स तुजे कडेन भरला. तो एक्सपिरियन्स यूज कर मरे. कितें सेटिंग केलें ते ताज हॉटेला कडेन? कितें सेटिंग केलें?
जो मनीस तुका पाब्लो एस्कोबार म्हणटालो तोच आयज तो मिनिस्टर जाला आनी तोच मनशान तो प्रोजेक्ट हाडला. तरी पूण तूं ओगी आसा, तरी पूण तेणे एक उत्तर काडूना. जेन्ना हांवें विधानसभेन वचून इश्यू काडलो त्या टायमार वचून तुजो एक तोंडांतल्यान उत्तर भायर सरना. सो कसले गोंयकार गोंयकार म्हणटा तूं, कसले गोंयकारांक सपोर्ट करपाचें म्हणटा. आमी गोंयकारांक सपोर्ट करतले, आमी गोंयकारांक सपोर्ट करतले. आयज वचून थंय वयता आनी वायडनींग करता. तुवें सगळ्यांची वायडनींग करून करून लोकांची घरां मोडून उडयली, लोकांची दुर्गा उडयली, कपेलां उडयली, जो खुरीज उडयले, तुळशी उडयल्यो म्हणून. आनी तूं म्हणटा पर्सनल. तेन्ना तुमी पर्सनल वचोंक नासलो. तूं कोणाचेर पर्सनल गेला खबर ना. सगळे लोक आयज हाय दिता तुका. रोड वायडनींग कोणाक लागून? गोंयकारांक लागून काय ह्या व्हडले व्हडले दिल्लीकारांचे प्रोजेक्ट येता ताका लागून, तांकां अप्रुवलां पास करपाक लागून? हें सगळ्यांक खबर आसा की तूं करता कोणाक लागून. हें करता तूं फक्त ह्या दिल्लीकारांक. दिल्ली लॉबी जी आसा ही तुका कशी भरता आनी तूं कसो तांकां अप्रुवलां दिता. दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सी शिवोले जावं कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी हें चालूच आसा. तूं लास्ट एसेंब्लीन आमी आनी एक इश्यू काडलेलो तो म्हणजे आगोंद फोर्टाचो. आतां तूं पळयला त्या फोर्टार कितें जालां तें. थंय बार्ज चलता, थंय पार्टी चलता. हें कोणाक लागता? तें कित्याक उलयना तूं? तें आजून पर्यंत तुजें उत्तर भायर सरना. जर प्रत्येक गोश्ट ज्यो आसा, ज्यो हेरिटेज आसा, हेरिटेज राखपाक जाय, त्या टायमार तूं कित्याक उलयना? कित्याक तुका जाय की बाबा ह्यो लॉबी ज्यो आसा त्यो सगळ्यो इन जाल्ल्यो आनी हें आमचें गोंय आसा तें सोंपयल्लें. आनी हें डबल इंजीन सरकार, हें सगळें अलाव केलां. हें डबल इंजीन सरकार. ज्या सरकाराक आयज तुवें तेंको दिलो, तूं सगळ्यांक घेवन थंय गेलो, त्या सरकारान बीजेपी सरकारान गेलो, डेव्हलपमेंट करता, आमची बीजेपी हें करता, आमची बीजेपी तें करता. आतां बीजेपी करता कितें? बीजेपी आयज प्रत्येक गांव गांव सोंपोवपाक उठलेले आसा. बीजेपी कांयच नाका. आयज तुम्ही पळयता की शिवोली मतदारसंघात ऑलमोस्ट 7 MLD वॉटर सप्लाय शॉर्टेज आसा, उदकाची शॉर्टेज आसा. मात कन्स्ट्रक्शन येत आसा. कन्स्ट्रक्शन दिसान दीस येता, लोकांक उदक मेळना. लोक कोळशे घेवन वचून प्रोटेस्ट काडलो. इतले आसून बसून हो आमदार आनी दोगांय आमदारां जी आसा तोंड बंद करून आसा, ती काय उलयना. उदक ना, उदक ना. अरे उदक येतले कशें? तुमी अप्रुवलां दीत आसा. तुमच्या अंडर पंचायती आसा, तुमच्या अंडर सरपंच आसा, ते अप्रुवलां दिता. हांगा ग्रामसभेन मेगा प्रोजेक्टाच्या विरुद्ध जो आवाज केल्ले आनी तेंच्यांनी रेझोल्युशन काडलेली, रेझोल्युशन मांडलेली आनी ती रेझोल्युशन मांडून सगळे डिपार्टमेंटान सबमीट केली. ते आसून बसून हांगा मेगा प्रोजेक्टान अप्रुवलां मेळत आसा. कशी मेळटा? कित्याक उलयना तूं? जशें हांवें ही कंप्लेन्स घातलेली आसा, जशें हांव वयता, आयज बसून आमची मिटींग आसा, आयज बसून आमी पांय गांवन वयतले, ते 39A जे कन्वर्जनाक घातला, लँड यूज चेंजाक घातला, ते जे वयतले ते लोकां कडेन रावन एका ओपोज करतले आनी बंद करतले. हांव ऑपोजिशन आसा, हांव झगडटा. तूं तरी रुलिंगाक आसा मरे. तूं रुलिंगाक आसून तुका झगडोंक जायना. तूं उलय मरे. तूं रुलिंगान गेला कित्याक लागून? डेव्हलपमेंट कसले डेव्हलपमेंट? कॉन्स्टिट्युएन्सीचे डेव्हलपमेंटाक लागून गेला काय तुज्या डेव्हलपमेंटाक लागून गेला? आयज हो प्रश्न पडटा. कारण तूं जेन्ना म्हणटा की गोंयकारांक लागून गेला, गोंयकारांक गेला जाल्यार तूं कर. तूं यो त्या टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायर. तूं यो, जाय जाल्यार हांवूय येता. तुज्या वांगडा जाय सपोर्ट तूं उलोवपाक जाय म्हणून हांवूय येता. घाल कंप्लेन आनी यो. जाय जाल्यार बसया थंय भायर. तूं म्हणटा न्हू, भायलेरूय हाड. तूं म्हणटा जाल्यार स्टॉप करया. हे जे प्रोजेक्ट जे आसा हे इलिगल म्हणटा, इलिगल चलता, सगळे वायडनींग करता, विदाउट रोड. 3 मिटराचो रोड आसा तरी पूण 6 मिटर जावपाक तुम्ही प्रोजेक्ट करता. पण हे बंद करूया मरे. यो. तुका समज गोंयकारांचे पडला, सामान्य गोंयकारांक तूं आसा जाल्यार यो. आनी येयना जाल्यार हेतून सिद्ध जातले हो गोंयकारांक लागून ना, हो दिल्लीकारांक लागून आसा. आनी हे क्लियर आसा. आनी तूं जेन्ना मायकल लोबो म्हणटा, आयज याद धर, शिवोले मतदारसंघ आनी कालांगूट मतदारसंघ. तूं म्हणटा आरजीचो दो आसा, आरजी थंय काम करीत आसा, आरजी हेच्या फुडेंय काम करतले. आयज रेव्होल्युशनरीज कितलेशे जाण त्या मतदारसंघाचे जे नेतृत्व आसा ते करीत आसा. आनी अशे कितलेशे जाण आयज मेळत आसा. तूं म्हणटा 25 पयर म्हणून 25 जाण येयला. 25 जाण न्हू रे बाबा, खूब जाण आसा, खूब. ते तुका कळोवची पासून ना. तुजे कितें जाल्लें आसा पळय ते तुवें त्या दिसा पळयलां. तेच्या फुड्यान कितें जावपा आसा पळय हें ल्हव ल्हव आसा पळय. तूं इलेक्शन लागीं पावता म्हटल्यार पळय कितले जाण आसता. सो हें चिंतूं नाका तूं की आपणा कडेन कितें आसा तें आपूण सगळें करतलो म्हणून. लोक शाणे आसा, लोकांक सगळें खबर आसा. कोस्टल बेल्ट
ह्या मायकल लोबोन आणि ह्या डिलेला लोबोन कसो काबार केल्लो आसा पळय आनी कशे ट्युरिझम एक्टिविटी ठप पडलेलो आसा कश्यो सोंपलेल्यो आसा हे प्रत्येक कोस्टल बेल्टाच्या लोकांक खबर आसा आनी आमी रेव्होल्युशनरी कोर्स तुका चॅलेंज करता की तुका न्हीद पोटाक घेवपाचें ना तुका हेच्या फुडें जे थंय जे प्रोजेक्ट चल्लेले आसा इनलिगलिटीज चल्लेले आसा हेचेर एक्शन घेवपाक रेव्होल्युशनरी कोर्स समर्थ आसा आनी आमी तेजेर एक्शन घेतले फाल्यां आमकां डीसीपीन येवचें पडलें आमकां दुसरे जीसीझेडएमएन येवचें पडलें आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान येवचें पडलें आमी तेजेर एक्शन घेतलें आनी तुका आमकांय पळोवपाक जाय की तूं कितें करता तो तूं तोंड बंद करून वगैरे रावता काय तूं भायर सरता त्या घरांतल्यान तुज्या भायर सरोन तूं कितें तर एक्शन घेतलो सो परत एकदां ह्या मायकल लोबोचे आयज हे 14 माडांचे तुमकां कळ्ळो आसतलें की काल तो थडपडला आपूण आनी कितें करतलो आपूण कसो करतलो हे सगळें खबर आसा 14 माडांक लागून ताणें इतलें केल्लें आसा आनी फुडें आमी ताका दाखोवन दितले की बाबा तुजे खंय खंय कितें इनलिगलिटीज आसा हे सगळें आमी प्रूव करता थँक्यू एनी क्वेश्चन 14 माडाचे 97 लॅक्स म्हणटा तो 14 माडांक आपण इन्वेस्ट केल्या आनी तितूनचे 6.92 लॅक पर माड आमी हिशोब मारल्यार येता सो तुमी इमेजिन करा एक माडाक कॉस्टिंग कितली ती टोटल 97 लॅक त्यान इन्वेस्ट केल्या ह्या रिटेनिंग हॉलाक तो हिशोब मारलो जाल्यार एक माडाक 6.92 लॅक्स जाता ऑलमोस्ट 7 लाख सुमार जाता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर